Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. प्रदेश काँग्रेसीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट युपीएचो आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरमाचे कोतान गोयची सध्याची अर्थीक परिस्थिती आणि टीएमसीची म्हयन्याक 3.5 लाख घराब्यांक दरेकी 5,000 दिवपाचे घोषणेचे गणित जुळना। दर म्हयन्याक एका घराब्याच्या बोल्सांत खंय 5,000 रुपया। मार्च 2020त 23,500 कोटी वा आयचे घडयेक 26,000 कोटी रुपयांची रिणां देणी आशिल्ल्या सरकाराक वास्तवीक हे शक्य आसा काय कितें? ताचेर आदल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्याची मार्मीक खोचक टिप्पणी। इकॉनॉमिक शाणेपण आशिल्ल्यांक मार्मीक अर्थ कळटलो। तृणमूल म्हणटा कोविडा उपरांत लोकांच्या हातात पयसो घेवंक जाय जाल्यार गजाल अशक्य न्ही। हे गणिताक इकॉनॉमिक्साचे नोबेल प्रायज फावो। 3.5 लाख घराब्यांनी बायलांक म्हयन्याक 5,000, म्हयन्याक 175 कोटी, वर्साक 2,100 कोटी। मार्च 2020त 23,500 कोटी रिणाची देणी आशिल्ल्या गोंयाक ही सामकी बारीक गजाल। गोंयाक देवा तूं पाव म्हणूचे काय देवान साल्वार करपाचे? हय, 3,50,000 घराब्यांक म्हयन्याक 5,000 रुपया म्हणजे वर्साक 2,100 कोटी। गोंयच्या बजेटाचे 6 ते 8% गजाल निश्चित आवाक्यातली। लोकांच्या हातात पयसो घेवप आणि अर्थव्यवस्थेत वित्तीय तरलता राखप गरजेची। हे कोविडा उपरांतचे परिस्थितीत शाणेपणाचे इकॉनॉमिक्स। काँग्रेस तृणमूलाची जुगलबंदी, रीण भरवून गोंयच्या सावंत सरकाराक इकॉनॉमिक बाउन्सर।